पुण्या म्युनिसिपॅलिटी मगो पक्षाचो जो विजय आसा तो म्हाका दिसता सत्यमेव जयते. सत्य आसता ते सदांच अबाधीत आसता. आमचे सुरवातीक 7 जण निवडून आयले, 2 अपक्ष निवडून आयले आणि बाकी काँग्रेस आणि BJP 5 BJP आणि बाकीचे आयले आणि BJPन आपल्या हातूंत काँग्रेसच्या जे कावन्सिलर आशिल्ले ते घेतले. जेन्ना हें सरकार जालें सुरवातीक 2017 तातूंत मोठें योगदान मगो पक्षाचें आसा आणि हें योगदान मगो पक्षाचें जें आसा सुरवातीक 2017च्या काळांत हें कोणूच विचारूं शकना आनी कोणूच विसरूं शकना. आनी त्या खातीरच आज जे पोंडा म्युनिसिपॅलिटींत जें कितें घडलें तें खूब पयलीं घडपाक जाय आशिल्लें आनी ही जाची सुरवात आसा. मगो पक्ष हो लोकांच्या काळजांतलो पक्ष आसा जाणें लोक योजना जे शेतकऱ्यांक जाय किंवा इतर हातूंत जाय त्यो केल्ल्यो आनी त्या खातीरच हो पक्ष विधानसभेंत आज बसून एक तरी आमदार ताजो विधानसभेंत आसा आनी तो पक्ष मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करता. हें सत्य आसा म्हणून हांव पयलीं म्हटलां सत्य हें अबाधीत उरता. कोणीय कितलेंय करूं सत्य हें सत्य. सत्यमेव जयते म्हणटा आमी पूण सत्यमेव जयते काल दिसलें आनी त्या खातीरच हांव सगळे कावन्सिलराचें अभिनंदन करतां ज्यांनी मगो पक्षाक हातभार लायलो. बाकीचे कोणी तांणी तांचें अभिनंदन करता आनी आमी इतलेंच उतर दिता पोंडा म्युनिसिपॅलिटीच्या कावन्सील आनी सगळ्यांक की नक्कीच बरें काम आमी ह्या मतदारसंघात करून दाखयलें.